आता खबर विस्तारान। राज्यपालाच्या अभिभाषणांतल्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जाली। गोयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी मातशी इबाडिल्ल्यान तांकां मुंबयच्या लीलावती हॉस्पिटलांत दवरल्यात। मुखेलमंत्र्याच्या वतीन सभाघरांतले सगळे कामकाज भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर सांबाळटले म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान सभाघरांत म्हायती दिल्या। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। At the outset, I take this opportunity to congratulate Padma Shri Lakshman Pai for being awarded Padma Bhushan for his valuable contribution in the field of art. It is the utmost concern of my government that more than 300 people lose their lives in road accidents each year, besides more than 1,000 getting injured in these accidents. This severely traumatizes the families of the deceased and those injured, besides causing financial distress. My government is sensitive and understands the value of human life and therefore has taken various measures with assistance from volunteer organizations for proper road management. My government will take all steps, including educating, training, conducting awareness amongst school and college students, regulating and to improve road and traffic management and reduce accidents. These steps will go a long way in ensuring discipline on roads. राज्यपालांच्या अभिभाषणातले परिच्छेद 21 ते 47 वाचले असे ग्राह्य धरचे। हांव सगळ्या सदस्यांक कळोवपाक सोदतां, ह्या सभागृहाचे नेते आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हे मुंबय हांगासर लीलावती हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी तांची तब्येत सुदरता, तांचेर व्यवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट सुरू आसा। गोंयांत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या कडल्यान ज्यो अफवा पसरता त्या अफवाचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्ही। आमी सगळे हांव ह्या सभागृहाच्या वतीन प्रार्थना करता की तांच्या आरोग्य जाता तितके बेगीन सुदारणा जावची। मुख्यमंत्र्यांच्या वतीन सभागृहात आशिल्ले बाकीचे सगळे कामकाज सद्याच्या घडीक माननीय PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हे पळयतले। आता सभागृहाच्या मुखार आनी कसलेंच कामकाज नाशिल्ल्यान हें सभागृह फाल्यां 20 फेब्रुवारी 2018 सकाळी 11:30 मेरेन तहकूब करता।